काल सांजच्या टायमार एक गोंयभर एक सोशल मिडियाचेर आनी इतर माध्यमांचेर एक पोस्ट व्हायरल जालो. आनी तो पोस्ट म्हणजे की जो मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसा त्या एअरपोर्टाचेर एक स्टँडी म्हणजे एक बोर्ड जाचेर आमची बेसिलिका ऑफ बॉम जिजस ह्या चर्चीचो फोटो त्या स्टँडीचेर आसलो. आनी त्या स्टँडीचेर ती स्टँडीक एक एर वाचलो वॉशरूम खंय आसा तो दाखोवपाक. पयली सुवातेर हांव ह्या एक्टाचो आय कंडेम दीस एक्ट वीच इज नॉट एक्सेप्टेबल टू एवरी गोवन. कारण हो एक श्रद्धेचो विशय, हो निश्ठेचो विशय. आनी जरी आमकां सगळ्यांक खबर आसा की बेसिलिका ऑफ बॉम जिजस ह्या चर्चीन आमचो गोंयचो सायब आसा आनी त्या सायबाक मानणारे फक्त कॅथलीक धर्माचेच लोक ना, हिंदू धर्माचे लोक आसा, इतर धर्माचे लोक आसा. फक्त गोंयानूच ना, गोंया भायर आसा, देशा भायर आसा. सो अशा पद्दतीन तो स्टँडी थंय दवरप आनी ताचेर टॉयलेट वॉशरूम म्हणून बरोवप हें खरेंच एक अत्यंत निंदनीय अशी गोश्ट आसा. हांव एअरपोर्ट ऑथॉरिटी जो इन्चार्ज आसा ताका सांगपाक सोदता की आमी गोंयान सगळ्या धर्माचे लोक, सगळ्या जातीचे लोक एकोपान रावता. खंयच्याय धर्माचे जे श्रद्धास्थान आसता ताज्या बाबतीन अशें करप हें अत्यंत चुकीचें अशें म्हाका वैयक्तीक दिसता. त्या खातीर एअरपोर्ट ऑथॉरिटी जो तांचो इन्चार्ज आसा ताणें त्वरीत हाचेर एक्शन घेवची, इमिजिएट एक्शन घेवची. कारण तो स्टँडी थंय कोणी दवरलो हें चवकशी करपाक सामकें सोंपें. कारण सगळ्याक CCTV सर्वेलन्स आसा आनी ताका थंय कोणी दवरपाक लायलो आनी हो कोणी करपाक लायलो ही सगळी चवकशी करपाची गरज आसा. कारण आज अशा पद्दतीन सुरू जालें, फाल्यां आनी खंय वेगळ्या मोठ्या पद्दतीन करूं शकतले. सो त्या खातीर हें खंय तरी बंद जावपाची गरज आसा. हांगाच जो ह्या आमच्या गोंयान सगळे देशाचे, आमच्या वेगळ्या वेगळ्या धर्माचे, वेगळ्या वेगळ्या जातीचे लोक हांगा येता, जगभराचे लोक येता. आनी आमची ही बेसिलिका ऑफ बॉम जिजस ही जगातली एक नामनेची अशी चर्च